नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचें नांव व्हड करपी समेस्तांक गोंय सरकारा कडल्यान मेळटली वळख. दर वर्सा घटक राज्य दीस कार्यावळीत जातलो सत्कार. मुखेलमंत्र्यांनी केली घोशणा. गोंयांत मेळयले 100% साक्षरतेचे ध्येय. हे जैत खंयच्याच एका खात्याचे नसून साबार खात्यांनी आपापल्या रितीन हे ध्येय मेळोवपाक केला वावर. मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खोस. अनुवर्साचो गोमंत भूषण पुरस्कार नामनेचे भजन आणि अभंग गायक अजित कडकडे हांकां भेटोवपाची जाली घोशणा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घटक राज्य दीस कार्यावळीत दिली म्हायती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बिहार आणि उत्तर प्रदेश राज्यांक उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट. आपल्या उलोवपाक परत एकदा पाकिस्तानाक शिटकावणी दितना आतंकवाद्या आड खर कारवाय करपाचो दिलो संदेश. आणि नीट पीजी 2025ची परीक्षा एकाच पावण्यार घडोवन हाडपाचो सर्वोच्च न्यायालयान दिलो आदेश. परीक्षेत पुराय पारदर्शकताय तिगोवन दवरपा खातीर एकाच पावण्यार परीक्षा जावप गरजेचें. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पश्टीकरण. आता खबरो विस्तारान. आयज 39वो गोंय घटक राज्य दीस. 1961 वर्सा गोंय राज्याक पोर्तुगीज शासनांतल्यान सुटका मेळ्ळ्या उपरांत 1987 वर्सा गोंयाक भारत देशाचे एक स्वतंत्र राज्य म्हूण वळख मेळिल्ली. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान पणजीच्या कला अकादमी राज्यस्तरीय कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्री मॉविन गुदिन्हो, नीलकंठ हळर्णकार, सुदीन ढवळीकार, सुभाष फळदेसाय, आतानासियो मोन्सेरात, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे, सुभाष शिरोडकार तशेंच उपसभापती जोशुआ डिसुजा हांचे सयत हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. कार्यावळीत उलोवप करतना गोंय राज्या वतीन आतांच्या दर वर्सा घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीत गोंयचे व्हड करपी गोंयकारांचो सत्कार जातलो आनी तांणी ह्या ल्हान राज्याची कीर्ती वाडोवपा खातीर केल्ल्या योगदानाचे सार्थक करपाचो यत्न गोंय सरकार करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आमी पळयता की गोंय 1961 मुक्त जालें आनी 1987 30 मे ह्या दिसा गोंय घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. आमी आयज 10 आयकॉनिक जेंच्यांनी गोवा ब्रँड क्रिएट केलो तांचे फेलिसिटेशन केलें. अशे खुबशे जाण आसतले म्हणजे आयचे पळयल्या उपरांत म्हणजे डांगी ऑप्टिशियन 1933 म्हणजे गोंयांतले म्हाका दिसता पयले ऑप्टिशियन्स आसतले. तेंच्यांनी आमी जाका चश्माचें दुकान म्हणटा तें जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी म्हणजे तेन्ना कोणी विचारूय करूं नाशिल्लो बट तेंच्यांनी गोंयच्या लोकांची सेवा करपाक हें सुरवात केलें. हाच्या फुडें प्रत्येक स्टेटहूड डेच्या निमित्तान अशाच पद्दतीन जेंच्यांनी गोंयच्यान कॉन्ट्रिब्युशन दिलां गोंयच्या लोकां खातीर वावुरल्या हांचो सत्कार अशोच प्रत्येक स्टेटहूड डेच्या निमित्तान जातलो. आमकां ही नांवां तरी आमी सीएमओ ऑफिस आनी मंत्रिमंडळांतल्या काही साथी हांच्यांनी दिल्ली. हाज्याय फुडें जेंका जेंका दिसता की गोंय मुक्त जावच्या पयलीं किंवा भारत स्वतंत्र जावच्याय पयलीं जेंचे गोंयांत कॉन्ट्रिब्युशन आसा तांच्यांनी आमच्या प्रशासना कडेन विशेष करून सीएमओ टीम किंवा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन हांच्या कडेन नांवां दिवन दवरची. हाज्याय फुडें तांचेय फेलिसिटेशन जातलें. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयाच्यो अवर सचिव अर्चना अवस्थी हांणी गोंय घटक राज्य दिसाच्या राज्यस्तरीय कार्यावळीत येवन गोंयांत 100% साक्षरतेचे ध्येय मेळयला अशें जाहीर केलें. हे विशीं आपल्या उलोवपांत खोस उक्तायतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हें यश फक्त एका शिक्षण खात्याचें नासून प्रशासनांतल्या दरेक खात्याचें आसा अशें नमूद केलें. दरेक पंचायतीन आपापल्या भागात अशिक्षीत लोकांची वळख करून तांकां साक्षर करपाचें काम केलां. हे विशीं मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. राज्य डिक्लेअर करता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या अंतर्गत न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम हो गोंयांत खूब बऱ्या पद्दतीन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी SCRT हांच्यांनी दोगांयनी मेळून
तो कंप्लीट करपाक शकलो. आणि आम्ही जशें म्हणटा की इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, इट इज नॉट ओनली द एड्युकेशन डिपार्टमेंट बट पंचायत डिपार्टमेंटा पासून सगळे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे सगळे जाण इन्व्हॉल्व झाले आणि म्हणून तर हे आमकां जाता तितके बेगीन अचीव करपाक शक्य जालें. आणि हो टार्गेट जेन्ना 99.95% इतको व्हडलो टार्गेट आमी अचीव करपाक शकले त्या बद्दल हांव खरोखरूच म्हज्या डिपार्टमेंटाचे खूप खूप अभिनंदन करता. जन साक्षर म्हणजे केंद्रात जशें म्हटलां की प्रत्येक मनशाक बरोवपाक वाचपाक येवपाक जाय आणि त्या अंतर्गत आमी पॉसिबल करपाक शकले. 100% म्हणजे ज्या ज्या पंचायतींनी जे कोण अशिक्षीत आशिल्ले तांकां हाडून तांकां शिकोवप हे आमकां पॉसिबल जालें. आज हे सांगता आसतना म्हणजे राज्याचो हॅपीनेस इंडेक्स आमी जेका म्हणटा फक्त डबल इंजिनचे सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाजेरूच काम करिना, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाजेरूय काम करता. केंद्र सरकारान थारायल्ल्या साक्षरतेच्या नव्या व्याख्येचेर नेमान काम करून गोंय राज्यान 99.5% साक्षरतेचे प्रमाण मेळयला. हे उल्लेखनीय आसा. कित्याक कांय घटक मतींत घेतल्यार खंयच्याच राज्याक 100% साक्षरतेचे प्रमाण मेळप शक्य ना, अवर सचिव अर्चना अवस्थी हांणी नमूद केलें. तशेंच गोंय राज्यान देशांतल्या हेर राज्यां मुखार एक समर्थ उदाहरण सादर केला हे विशीं तांणी परबी भेटयली. कंट्री ये हर राज्य जो है देश का वो अपनी अपनी पेस पे लिटरेसी अटेन करेगा. सो इट्स नॉट अ कंपटीशन बिकॉज पॉपुलेशंस डिफरेंट है, लिटरेसी रेट्स टू स्टार्ट विद डिफरेंट है, सो देयर इज नो कंपटीशन. लिटरेसी अगेन इट इज नॉट कि ये अचीव हो गया एंड काम खत्म हो गया, वैसा नहीं है. वी हैव सीन इट इज अ रेगुलर रिसर्च थिंग दैट इफ द लिटरेसी इज नॉट कंटिन्यूड, उसमें इनपुट्स नहीं जा रहा है, पीपल रिलैप्स इनटू इलिटरेसी. सो ये लोग जो शिक्षित हो गए हैं इनको वोकेशनल स्किल्स से जोड़ा जाएगा जो भी वो चाहते हैं, ताकि वो उस इकोनॉमी में भी उपयोगी हो सके और उनकी लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव हो जाए. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय घटक राज्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत अनुवर्साच्या गोमंत भूषण जैतिवंताच्या नावाची घोषणा केली. गोंय सरकारान अनु पुरस्कार नामनेचे भजन आनी अभंग गायक अजित कडकडे हांकां दिवपाचो थारायला अशी घोषणा मुखेलमंत्र्यांनी केली. मूळ दिवचलचे अजित कडकडे फाटली कितलीशींच वर्सां सावन महाराष्ट्रात रावून आपल्या कलेच्या माध्यमांतल्यान गोंयचें नांव वयर करतात. पुरस्कारा विशीं घोषणा करतना महाराष्ट्रात जरी राबितो करून आसले तरी आसतना अजित कडकडे हांकां आपल्या गोमंतक मुळाचो अभिमान आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत फाटल्या 10-12 वर्सां गोमंत विभूषण 2 वर्सांनी एकदां पुरस्कार हे गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे दीत आसा. ह्या वर्साचो गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे गोंयचे सुपुत्र पंडित अजित कुमार कडकडे हांकां फावो जाता. तांच्या आयच्या दिसा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर तांचोय व्हडलो वांटो आसा. जरी आज ते मुंबय स्थायीक आसले जाल्यार मानात सांगता हांव दिवचलकार, हांव गोंयकार हे सांगपा खातीर ते केन्ना विसरना. आनी चुकून सुद्दां कोणी खंयसरूय गेलो आसत जाल्यार हांव गोंयकार हे ते पयलीं सांगतात. त्या खातीर तांच्यांनी पुराय भारत देशाक मंत्रमुग्ध करून सोडिल्ले अजित कुमार कडकडे हांकां हो गोमंत भूषण पुरस्कार फावो जाता. तांचे परत एकदां हांव सगळ्यांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. आयज पणजे जाल्ल्या घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उल्लेखनीय प्रशासकीय पद्दती खातीर 5 सरकारी खात्यांचो भोवमान केलो. हातूंत नियोजन खात्याक स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खातीर, गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळाक कोयर वेवस्थापनाच्या उपक्रमा खातीर, अपंगत्व आशिल्ल्या लोकां खातीर केल्ल्या वावरा संबंदात अपंगत्व सशक्तीकरण खात्याक, आपमजक गटांक उर्बा दिल्ल्या खातीर ग्रामीण उदरगत खात्याक, जाल्यार चिखलेच्या वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट मोहिमे खातीर पंचायत खात्याक मुखेलमंत्र्यांनी भोवमानीत केले. राज्याची आनी देशाची उदरगत करतले जाल्यार प्रशासनान आनी दर एका खात्यान नेमांचे आनी कायद्यांचे बदल करून उदरगतीक सकारात्मक थारतले अशें निर्णय घेवप गरजेचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. शेवटच्या मनशापर्यंत आमी जेन्ना पावता तेन्नाच आमकां ग्रामोदय करप शक्य जाता. म्हणजे त्या ग्रामाचो विकास करप, गांवचो विकास करप शक्य जाता. जाल्यारूच सगळ्यांचो विकास जातलो. आनी त्याच्या खातीर ॲडमिनिस्ट्रेशनान टायम टू टायम वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडचे पडटा, वेगवेगळे बदल हाडचे पडटा. आणि ते बदल म्हणजे ते कायद्यात आसतले, नवीन कायदे आसतले, आसा त्या कायद्यांच्यो त्रुटी आसतल्यो त्यो काडून नवीन, कारण इट इज अ कंटिन्यू नवीन रिफॉर्म जो पर्यंत हाडिना तो पर्यंत इट इज पॉसिबल ना. पहिलेच फावटी फाटल्या 6 वर्साच्या टेन्युअरात हांव आणि माझ्या बरोबरचे सगळे माझे कॅबिनेट कलिग्स तांच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटान, इट इज नॉट ओनली द मी बट कॅबिनेट आपल्या सगळ्या मंत्र्यांनी बी आपल्या डिपार्टमेंटात जे रिफॉर्म्स हाडल्या, लोक उपयोगी रिफॉर्म्स हाडल्या.
गोय घटक राज्य दिसा निमतान देशभरातल्या नामनेच्या फुडाऱ्यांनी घटक राज्य दिसाची परबी भेटयल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशात गोयचे गिरेस्त सांस्कृतिक दायज, सोबीत दर्यादेग आनी आपुलकेन वागपी लोकांनी संवसारभरातल्या पर्यटकांक आपल्या राज्याच्या दिकेन आकर्षित केल्यात अशें म्हळां। राज्यान टिकाऊ पर्यटन पद्दती आपणावन पर्यटकांनी आनी थळाव्यांनी गोयची संस्कृताय आनी दायज राखचे असो उलो तांणी आपल्या संदेशात मारला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात गोयची आगळीवेगळी संस्कृताय भारताचो अभिमान जावन आसा अशें म्हणटनाच नेटान उदरगत करतल्या गोंय राज्यान उदरगतीच्या दिकेन तेंगशेर पावचे अशें मागलें। तशेंच घरमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत गोंय राज्याक परबी भेटयतना गोंय राज्यान देशाच्या उदरगतीत संवसारीक पर्यटनाचें एक लखलखतें केंद्र जावन म्हत्वाचें योगदान दिलां अशें आपल्या संदेशात म्हळां। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी गोंयाक दायज आनी आधुनिकतेचो संगम अशें म्हणटना राज्यान देशाची पर्यटन अर्थवेवस्था तेंगशेर व्हरपाक मोलादीक वावर केला अशें म्हळें। आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। वही भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है। DD क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशाच्या दौऱ्यार कानपुरात 45,600 कोटीच्या 15 उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो तशेंच शुभारंभ केलो। मेट्रो, उर्जा, उदक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर मळार कानपुरात ही भेट मेळटा। प्रधानमंत्र्यांनी आयुष्मान वयवंदन येवजणेची कार्डां लावार्थ्यांक हे वेळार भेटयली। भयणी धुवांचो आक्रोश ऑपरेशन सिंदुराच्या रुपात पळोव येता अशें प्रधानमंत्री जनसभेत उलयले। पहलगाम हल्ल्यांत जीव वगडावपी शुभम द्विवेदी हाचो उल्लेख करत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की शुभम क्रूरपणाचो बळी थारलो। रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों पाकिस्तानाच्या राज्य आणि बिगर राज्य घटकांक आता आपलो खेळ खेळूंक मेळचे नात। दुस्मानांकडेन आमी आता निर्णायकपणान वागतले अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार दिली। पूरी दुनिया ने देखा है पाकिस्तानाच्या राज्य आणि बिगर राज्य घटकांक आता आपले खेळ खेळूंक मेळचे नात। दुस्मानांकडेन आमी आता निर्णायकपणान वागतले अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी दिली। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहार दौऱ्या वेळार कारकट हांगा एका जनसभेक संबोधित केले। हे वेळार तांणी लागीं 50,000 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले। हातूंत मुळावी बांदावळ, भलायकी, शिक्षण, रस्ते, रेल्वे
आणि हेर मळावेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा। प्रधानमंत्र्यांनी बिहारात 24 एप्रिलाक आतंकवादा आड खर कारवाय करपाचें उतर दिल्लें। हे उतर पुराय केल्या उपरांत आयज आपूण बिहारात आयला अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। सरकारान फक्त भायल्या आतंकवादा आडच न्हय जाल्यार अंतर्गत हिंसाचारा आड लेगीत कारवाय केल्या अशें प्रधानमंत्री उलयले। 2014 आदी 125 परस चड जिल्ले नक्षलवादग्रस्त आशिल्ले, मात आतां 18 जिल्ले नक्षलवादग्रस्त आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो, हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या जम्मू काश्मीराच्या दौऱ्याचो आयज दुसरो दीस। आयज तांणी पूंछ हांगा शिमेपलतडच्यान जाल्ल्या फारपेटांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांची वासपूस केली। तशेंच पिडेस्तांच्या घरच्यांक रोजगार नेमणूक पत्रां भेटयलीं। सरकाराच्या संवेदनशीलताय आनी आदाराचें आश्वासन ह्या वेळार गृहमंत्र्यांनी दिलें। पाकिस्तानाच्या कृत्याची निंदा करत आतंकवाद्यांच्या हल्ल्याक खर जाप दितले अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार सांगलें। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। काल वास्को हांगा नाविका सागर परिक्रमा यशस्वीरित्या पुराय करून INS तारिणीत प्रवास करपी लेफ्टनंट कमांडर दिलनाग के आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा हांचे स्वागत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केलें। कार्यावळीत उलोवप करतना ऑपरेशन सिंधूराच्या यशाविशीं खोस उक्तायतना ह्या मोहिमेंत दहशतवाद्यां आड प्रभावीपणान कारवाय करपाक बायल सैनिकांचें म्हत्वाचें योगदान आशिल्लें अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें। तशेंच बायलो घरा सावन झुजा मळार लेगीत प्रत्येक भूमिकेत असाधारण योगदान दितात अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन एक तरफ से पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पराक्रम आपने दिखाया है, उसे देखकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। सचमुच आप हमारे देश की बहादुर बेटियां हैं। साथियों, हमारे देश की बेटियों की
देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है। आज हमारे देश की बेटियां सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों में अनेक तरह से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और देश का सुरक्षा चक्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के हर अंग में महिलाओं ने एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। आज बलराम शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष रमेश तवडकार आणि मडगावा पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले। हे वेळार बलराम शिक्षण संस्थेन समाजातल्या 100 आदिवासी गरीब आणि गरजवंत विद्यार्थ्यां खातीर पुणेच्या आचार्य अकादमी सहित विद्यार्थ्यांक उच्च शिक्षण दिवपा हेतान समजिकायेची कबलात केल्या, अशी माहिती तवडकारांनी दिली। या कबलाती अंतर्गत बलराम शिक्षण संस्था या विद्यार्थ्यांची रावपाची, जेवणाची तसेच शिक्षणाची साबार व्यवस्था करतले, असे त्यांनी ह्या वेळार सांगले। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम डॉक्टर इंजिनियर अधिकारी दिवं लागता की ताजे एक पूर्ण स्वरूपाचे एकेडमिक सेंटर थंय सुरू करपाचें आसून तें आमी फाटल्या सदांचे 2-3 महिने प्रयत्न करताले आनी ताका आमकां यश आयलें आसा। आमी बलराम शिक्षण संस्था आणि आचार्य अकॅडमी पुणे या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान आमी एक कायमस्वरूपी रेजिडेन्शियल अशा तरेचें कोचिंग सेंटर अकॅडमी आमी कोचिंग अकॅडमी आमी थंय सुरू करता आनी ती ह्या अकॅडमीक इयर आसा तेन्ना चालू जाता। त्यामुळे की आमकां म्हणजे विशेष करून आसा आमी की 100 ट्रायबल जे भुरगे आसा गोंयभरांतले म्हणजे ताजे एग्जाम्स घेवन बाकी सगळे करून आसा स्क्रुटिनी करून आसा की तांकां आमी वाव दितले आनी त्याच बरोबर की 50 जे आसा न्ही नॉन ट्रायबल भुरगे जे गरजवंत होतकरू आनी गरीब आसा अशा भुरग्यांक आमी संदी दितली आनी हे दोनूय कोर्स आसा की फुडल्या 2 वर्सां खातीर आसा आमी आचार्य अकॅडमी आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे तांकां रावपाची वेवस्था आमी ताची खंयच्याच प्रकारची फी आकारची ना। काल गोंयांत भारतांतल्या फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स असोसिएशनाच्या 25व्या द्विवर्सुकी अधिवेशनाचो उक्तावण सुवाळो आयोजीत जालो। हे अधिवेशन 31 मे मेरेन चलतले। कार्यावळीत गोयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उलोवप करतना रणनीतीक भागीदारीत फक्त ध्येयच न्हय जाल्यार वाटचाल उदरगत तशेंच फुडार एक जाता आनी दोनूय पक्षांनी ह्या दृष्टिकोनान वावर करप गरजेचें अशें सांगलें। Strategic partnerships are not just about shared goals, they are about shared journeys, shared growth and shared futures. So this theme of enhancing strategic partnership, unleashing potential resonates deeply with us in Goa. Because in today's rapidly evolving global economy, it is collaboration that fuels innovation scale. Whether in logistics or tourism, the sectors we lead are no longer linear. They are interconnected, experience-driven and digitally empowered. FFI stands as a shining example of strategic collaboration in the logistics space. From policy advocacy with CBIC, NDP, IIT to global engagement through FIATA, IFCBA and CCTD, you have built pathways that are not just transactional but transformative. You have helped Bharat move from ports to possibilities. In the same spirit, we in Goa are building a new collaborative narrative in tourism, one that goes beyond beaches, that we say Goa beyond beaches, embracing culture, indolence, wellness, adventure and more importantly, year-round high-value tourism. खबरापत्रात घेऊया लहानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। सर्वोच्च न्यायालयान आयज 2025 वर्सा खातीर नीट PG परीक्षे विशीं एक म्हत्वाचो निर्णय दितना ही परीक्षा फुडारात 2 पावंड्यार करिनासतना एकाच पावंड्यार आयोजीत करची अशे निर्देश दिल्यात। हे वर्सा ही परीक्षा 15 जूनाक जावपाची आसा। परीक्षेच्या प्रक्रियेत पुराय पारदर्शकताय तिगोवन दवरपा हेतान न्यायाधीश विक्रमनाथ हांच्या फुडारपणा खाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान हो निर्णय घेतलो। 2 पावंड्यार घडोवन हाडिल्ल्या परीक्षेत प्रस्नपत्रिकेच्या अडचणीच्या पातळेत समानताय आसूंक शकना अशी टिप्पणी लेगीत हे वेळार सर्वोच्च न्यायालयान हो आदेश दितना केली। IPL क्रिकेट सर्तीत काल जाल्ल्या थरारक खेळात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडान गुण वळेरेंत वयल्या क्रमांकार आशिल्ले पंजाब किंग्स ह्या पंगडाक 8 गडी राखून पयल्या पात्रताय फेरयेत जैत जोडले। पंजाब किंग्स पंगडान पयली फलंदाजी करतना सगळे गडी वगडावन 14.1 षटकांनी फक्त 101 धांवड्यांची मोख बंगळुरूच्या पंगडा मुखार दवरिल्ली। बंगळुरूच्या पंगडान सहजपणान 10 षटकां भितर फक्त 2 गडी वगडावन 106 धांवड्यो केल्यो आनी सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत प्रवेश मेळयलो। मजगतीं आयज चंदीगड हांगा एलिमिनेटर खेळ गुजरात टायटन्स आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं जातलो। आयच्या खेळाचो जैतिवंत आयतारा दुसऱ्या पात्रताय फेरयेत अहमदाबाद हांगा पंजाब किंग्स पंगडा आड झुजतलो। दुसऱ्या पात्रताय फेरयेचो जैतिवंत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडा आड निमाण्या फेरयेत मंगळारा म्हळ्यार 3 जूनाक खेळटलो। पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.6 सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 26.4 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयचें नांव व्हड करपी समेस्तांक गोंय सरकारा कडल्यान मेळटली वळख। दर वर्सा घटक राज्य दीस कार्यावळीत जातलो सत्कार, मुखेलमंत्र्यांनी केली घोशणा। गोंयान मेळयले 100% साक्षरतेचे ध्येय। हे जैत खंयच्याच एका खात्याचें नासून साबार खात्यांनी आपापल्या रितीन हे ध्येय मेळोवपाक केला वावर, मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खोस। अनुवर्साचो गोमंत भूषण पुरस्कार नामनेचे भजन आनी अभंग गायक अजित कडकडे हांकां भेटोवपाची जाली घोशणा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घटक राज्य दीस कार्यावळीत दिली म्हायती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहार आनी उत्तर प्रदेश राज्यांक उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट। आपल्या उलोवपांत परत एकदा पाकिस्तानाक शिटकावणी दितना आतंकवाद्या आड खर कारवाय करपाचो दिले संदेश। नीट PG 2025 परीक्षा एकाच पावंड्यार घडोवन हाडपाचो सर्वोच्च न्यायालयान दिलो आदेश। परीक्षेत पुराय पारदर्शकताय तिगोवन दवरपा खातीर एकाच पावंड्यार परीक्षा जावप गरजेचें, सर्वोच्च न्यायालयाचें स्पश्टीकरण। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।